दुसरो महत्वाचो निर्णय म्हणजे आम्ही जो म्हटला की इन्शुरन्स जो आसा इट इज नॉट ओनली फॉर द डॉक्टर्स आणि नर्सीस, तर आम्ही इन्शुरन्स कवरेज जी 50 लाखाची आसा ती स्विपींग स्टाफा पासून सेक्युरिटी पर्यंत जे जे कोविड हॉस्पिटला खातीर किंवा आयसोलेशन वार्डा खातीर काम करता रिलेटेड टू द कोविड-19 हाजो पूर्ण सगळ्यांचो इन्शुरन्स कवरेज म्हणजे आम्ही आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटाक सांगला की कोण ह्या सेक्टरान जे सगळे काम करता त्या सगळ्या जाणांचो इन्शुरन्स कवरेज हो 50 लाख रुपयापर्यंत वतलो. आयज जो आम्ही आनी महत्वाचो निर्णय घेतला की रिलेटेड टू हाका जे सगळे जण काम करता तांकां 20% एक्स्ट्रा सॅलरी पर्टिक्युलरली फॉर हे कोविड-19 कितले दीस चलता तितके दीस तांकां तांच्या बेजिकाच्या 20% एक्स्ट्रा सॅलरी जी आसा पळय न्हू सगळे डॉक्टर्स स्टाफ इवन दो स्विपर्स हांकां सुद्दां 20% एक्स्ट्रा सॅलरी तांच्या बेजिकाची ही दिली वयतली. हो आमी आज गोंय सरकारचो निर्णय आसा. तुका जेन्ना हांवें 20% रायज इन सॅलरी म्हटल्या पळय न्हू रे 20% रायज इन सॅलरी ही जो कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर काम करता कोविड रिलेटेड हेच्या खातीर जो स्विपर जो एखाद्या एजन्सीच्या थ्रू अपॉइंट केला जाल्यार त्या एजन्सीक सुद्दां आमी सांगतले की ताका 20% रायज सॅलरी दी. मागीर हितूर इन्शुरन्स जो आसा तो त्या एजन्सीच्या थ्रू काम करपी त्या वर्कराचोय आयलो. एखादो आमचो ह्युमन रिसोर्साचो सेक्युरिटी थंय आसा तेज्याय खातीर आमी इन्शुरन्स कवर केला, ताज्याय खातीर 20% सॅलरी रायज केल्या. आमी स्विपरा खातीरय केल्या. एम्ब्युलन्सीचेर आशिल्लो ड्रायव्हर जो कोविड रिलेटेड टिमीन येता त्या खातीर आमी हेल्थ डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी सांगला तुमी स्टाफ आयडेंटिफाय करात, तांची नांवां दियात की हे जे स्टाफ आसा दे आर वर्किंग फॉर द कोविड. तांच्यांनी आयडेंटिफाय मागीर तो खंयसरूय कॉन्ट्रॅक्टाचेर कामाक आसूं न्ही किंवा तो डायरेक्ट गव्हर्मेंटान आसूं न्ही विच इज कवर त्या ती नांवां जी आसा ही करूनच आमी तांचो इन्शुरन्स हेका धाडले वयतली. आनी फॉर द सॅलरी ऑल्सो हो इन्शुरन्स जो आसा पळय न्ही हो क्वॉरंटायन करपा खातीर जे आमी थंयसर दवरलेले आसा म्हणजे आमी इवन जो आतां GPS ऑफिसर घातला तेका सुद्दां आयलो. इन्शुरन्स हो सगळ्यांक आयलो.